नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्याक येवकार। हांव स्नेहा। आयच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। गोव्या रेडाचो जीपीक धपको, गाडयेची मोडतोड, जीपीच्या ड्रायव्हरा सयत 2 जाण सुखरूप। दिवचलच्या वाटादेव वाठारांतली घडणूक। मांद्रे जुनसवाडा वाठारांतल्या न्हंयत अनवळख्या विदेशी पर्यटकाची सापडली कूड। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून कुडीचो केलो पंचनामो। पुलिसांचो फुडलो तपास आसा सुरू। म्हादयच्या प्रश्नाचेर सरकार ठाम। म्हादयचो लढो आमी हारचे नात, सांगता मुख्यमंत्री सावंत। उद्देगीकरणा वांगडा स्थलांतरीत कामगारांचो आंकडो वाडिल्ल्यान गोंयकारांचेर जाला परिणाम, मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। जमिनी हडप प्रकरणा चौकशी विशीं खाशेलो तपास पंगड तयार जाले उपरांत गोंयांत जमनीची फसवणूक जाल्या पुरायपणान बंद। बनावट कागदपत्रांचो वापर करून जमनीच्या बेकायदेशीर विक्रीचेर हाडला आळाबंद। टॅक्सी धोरणाचेर निमाणी घोषणा विधानसभा अधिवेशनाच्या आदी वा अधिवेशनाच्या वेळार जातली। मुख्यमंत्र्यान टॅक्सी मुद्द्याचेर मांडले आपले मत। नियमित तपासणे खातीर मांडवींतलो नवो आनी पोरणो पूल थळावीक वेळा खातीर आसतलो बंद। उत्तर गोंय जिल्हो दंडाधिकारी कार्यालयान केली अदीक सुचोवणी जारी। आता खबरो विस्तारान। म्हादय प्रश्नाचेर सरकार ठाम आसा। म्हादय न्हंयचें उदक वळोवपाक दिवचे नात, ह्या प्रकरणाचेर आपूण बारीकसाणेन नदर दवरून आसा। म्हादय विशींचो लढो आमी हारचे नात, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयलो। म्हादय विकल्या काय कितें अशें उलोवप विरोधी पक्ष फुडारी आलेमावन केल्लें। मजगतीं गोंयांत उद्देगीकरणा वांगडा स्थलांतरीत कामगारांचो आंकडो वाडिल्ल्यान गोंयच्या लोकांचेर परिणाम जाला, अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें। म्हादय विशयाचेर अजून आमी फाटीं आसात। म्हादय विकल्या काय कितें, डीपीआर विड्रॉ केला काय ना हाचेर अजून प्रस्नचिन्ह आसा, अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव उलयलो। गोवा लेजिस्लेटर्स डे कार्यावळींत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान हे प्रस्न उपरासले। The way it is compromised, the way today our future, आमचे गोंयचे फुडार ज्या पद्धतीन आज म्हादयचो इश्यू जावं आमचे हिंगा बाय निर्मला सावंत आसा, दुसरे इधर इतले लेजिस्लेटर आसा, नाव एंड देन वी स्पीक इन दी असेंब्ली, बट हुंय ना हुंय आमी म्हाका दिसता चुकताय फाटी आसा। whether Madai is sold, whether the DPR will be withdrawn is a big question mark. Right from day one, when we were legislators, we have been debating, but it is the same state of affairs. Today, Goa's rivers are almost polluted. 50% of them are polluted. मजगतीं म्हादयच्या प्रस्नाचेर सरकार ठाम आसा। आमी ह्या प्रकरणाचेर बारीकसाणेन नदर दवरल्या। म्हादय न्हंयचें उदक कशेंच वळोवपाक दिवचे नात। म्हादय विशींचो लढो आमी हारचे नात, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान स्पश्ट केलां। म्हादयच्या बाबतींत म्हजें सरकार फर्म आसा। अजुनूय हांव सांगता की खंयच्याच बाबतींत आमी म्हादयचें उदक हें डायवर्ट करूंक दिवचें ना। बट सरकार ही केस ही सामकी म्हणजे हांव लागच्यान मॉनिटर करता। खंयच्याच बाबतींत आमी केस लूज जावचे ना हें हांव फर्मली सांगू शकता। म्हादय प्रवाह जो हांगा फॉर्म जाल्लो आसा वीच इज इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट, हें हांव कारण हांवें लागच्यान ही केस स्वताय पळयल्या। गोंयांत उद्देगीकरणा वांगडा स्थलांतरीत कामगारांचो आंकडो वाडिल्ल्यान गोंयच्या लोकांचेर परिणाम जाला। वर्स 2000 सावन गोंयांत पर्यटन तशेंच हेर उद्देग वाडल्यात। हाका लागून स्थलांतरीत कामगारांचो आंकडो वाडला। देखून जायते प्रस्न निर्माण जाल्यात, अशें मुख्यमंत्री सावंत उलयलो। उदरगती कडेन वयता आसतना वेगवेगळी कामां ही गोंयांत केल्या आनी आमी जशें म्हणटा की काही सायड इफेक्ट हे आमकां भोगचे पडपाक लागले। हांव ना म्हणना, कारण ज्या पद्दतीन गोंय राज्याचें इंडस्ट्रियलायझेशन जाल्ल्या प्रमाणे आनी मायग्रन्सी गोंयांत ज्या पद्दतीन मोठ्या प्रमाणात वाडत गेल्या त्या पद्दतीत गोंयचे लोक थोडेशे सफर जाल्या म्हणपाक कांय हरकत ना। कारण आमी तशें पळयता की इंडस्ट्रियलायझेशन हें 2000 सालांतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे टुरिझम इंडस्ट्रीच्या बरोबर बाकीची इंडस्ट्री गोंयांत वाडल्या आनी मायग्रंट लेबर म्हणत
हे खूप मोठ्या प्रमाणात वाडल्या कारणान वेगवेगळ्यो समस्या ह्यो क्रिएट जायत आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. जमिनी हडप प्रकरणाची चौकशी करपा खातीर खाशेलो तपास पंगड तयार जाले उपरांत गोंयांत जमनीची फसवणूक पुरायपणान बंद जाल्या. तशेंच बनावट कागदपत्रांचो वापर करून सरकारी आनी खाजगी जमनीचे बेकायदेशीर विक्रीचेर आळाबंद हाडला अशें मुख्यमंत्र्यान ठामपणान सांगलें. मजगती गोंय साल्वार करपाक सगळ्यांनी राजकीय मतभेद विसरून एकठांय येवचें असो उलो युरीन मारलो. पळयात. शुक्रारा गोवा लेजिस्लेटर्स डे मनयलो. ह्या निमतान पक्ष फुडारी आनी विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी गोंयांत तापत आशिल्ल्या मुद्द्याचेर बोट दवरले. जमीन, कसिनो, मेगा प्रकल्पांक लागून गोंयकारांक जावपी त्रास, तातूंतल्यान गोंय कशें साल्वार करचें हाचेर विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान मत मांडलें. तशेंच गोंयचे भविश्य आनी वेगळी वळख राखपा खातीर राजकीय मतभेद विसरून एकठांय येवचें असो युरीन उलो मारलो. Especially when it comes to Goa's destruction of Goa's forest environment. Few of the highlights that have been mentioned of scrapping of this 17(2)39A that is not in the interest of the state. गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटी जावपाक जाय म्हणून 2 वर्सां जालीं आमी डिबेट करता. मुखेलमंत्री सांगता जातली म्हणून. केन्ना जातली? जेन्ना दिल्लीचे वर्मा आनी शर्मा हिंगा सिटीजन जातले. आज साधारण गोंयकारांक उदक ना, रस्ते सारखे नाय, लायटीचो प्रॉब्लेम आसा. वयता थिंगा मेगा प्रोजेक्ट. अरे गोंयकारांक जोरी हे प्रोजेक्ट नाका. आमी गोंयकारां लागून हिंगा जोरी झगडटा जाल्यार गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटी कित्याक डिफायन जायना? It is a very, very serious issue today that we Goans are facing. Today, भावंदो भयणीनो, जे मांडोवींत जे हे कसिनोचे जे करप्शन, गॅमलिंग हे वचपाकूच जाय. मागीर थोडे म्हणटले मांडोवींत काण खंय घालपाचें? ओरात गोंयचे भायर. गोंयांत नाका, लँडाचेर नाका. आज dear friends and legislators, म्हाका दिसता we should be responsive, sensitive, and the call. Forget our political parties and our ideologies, but this has to be done for our future generation. जमनी हडप प्रकरणाची चौकशी करपा खातीर खाशेलो तपास पंगड तयार जाले उपरांत गोंयांत जमनीची फटवणूक पुरायपणान बंद जाल्या. तशेंच बनावट कागदपत्रांचो वापर करून सरकारी आनी खाजगी जमनीची बेकायदेशीर विक्रेचेर आळाबंद हाडला आनी फुडाराक अशी फटवणूक जावची न्हू म्हूण खर उपाय सुरू आसात अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. बेकायदेशीर जमनीचें रुपांतरण आडावपाचेर आनी शेतकी जमनीची राखण करपाचेर सरकार खर आसा अशेंय मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें. SIT लँड ग्रॅब फॉर्म केल्या उपरांत सरकाराच्या हे एका कायद्यांत खूब मोठ्या प्रमाणात जी लँड फ्रॉड राज्यात चलताली, मागीर ती गव्हर्नमेंट लँड आसूनी किंवा कोणाची प्रायवेट लँड आसूनी, फॉर्ज डॉक्युमेंट करून विकपाचें खूब मोठ्या प्रमाणात जे सुरू जाल्लें हे पुराय बंद जालें आतांच्या घडीक तरी. आनी अशा पद्दतीची लँड स्कॅम हे हॅन्सफोर्थ तरी जावची न्ही हाची पुराय काळजी ही म्हजें सरकार सातत्यान घेत आसा. एग्रीकल्चर लँड कन्वर्ट करची न्ही हाज्याय खातीर म्हज्या सरकारात ऑलरेडी पावलां उचलल्या. एग्रीकल्चर लँड हाज्या खातीर कन्वर्ट जावची न्ही हाज्या खातीर. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत टॅक्सीकारांचो विशय वाडत आसा. ह्या संदर्भात टॅक्सीकारांनी मुख्यमंत्र्याची भेट लेगीत घेतिल्ली. टॅक्सी धोरणाचेर निमाणी घोषणा विधानसभा अधिवेशनाच्या आदी वा अधिवेशनाच्या वेळार जातली अशें मत मुख्यमंत्र्यान पत्रकारां कडेन उलयतना मांडलें. पळयात. टॅक्सी पॉलिसीचेर फायनल अनाउन्समेंट जी आहा पळय न्हय विधानसभेच्या पयलीं करता तेजेर प्रिलिमिनरी डिस्कशन सुरू आसा. नियमित तपासणे खातीर नवो आनी पोरणो मांडवी पूल सगळ्या तरेच्या येरादारी खातीर 11 जानेवारीक तात्पुरतो बंद आसतलो. आयतारा 11 तारखेर सकाळी 6 ते 7:30 मेरेन नवो मांडवी पूल बंद आसतलो. उपरांत त्याच दिसा सकाळी 7:30 ते 9 मेरेन पोरणो मांडवी पूल सगळ्या तरेच्या येरादारी खातीर बंद आसतलो.
हे विशीं उत्तर गोंय जिल्लो दंडाधिकारी कार्यालयान अदीक सुचोवणी जारी केल्या. भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्यात आशिल्ल्या सोनावली देवळा लागसर आशिल्ल्या ट्रान्सफॉर्मराक एक ब्लॅक पॅन्थराक शॉक लागून मरण येवप ही सामकी दुर्दैवी घडणूक. परतून अशी घडणूक घडची न्हय ताका लागून नव्या आनी आदल्या ट्रान्सफॉर्मराक संरक्षणात्मक कवर बसयतले अशें वीज खात्याचे मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी सांगले. तशेंच फुडाराक अशी दुर्दैवी घडणूक घडची न्हय हाची काळजी घेतले अशें ढवळीकर हांणी सांगलें. जाली की म्हाका दाबाळ आनी फुडें म्हाका दिसता ती उपसागराचें वायट दिसता. कारण खूब कडेन अश्यो गोश्टी ह्यो सदांच मागीर कळटा एक्सटेंड जातकीर. इंजिनियरांची चूक आसा अशें म्हणूंक शकना आमी, कारण हे पारंपारीक हो जो ट्रान्सफॉर्मर घातला पूण तो खूब जुनो त्या बद्दल ना, पूण हेची नोंद डिपार्टमेंटान घेतल्या. ताज्या कडेन अशें खंय आसा थंय आमी योग्य रितीन आनी आतां तर आमी जे ट्रान्सफॉर्मर आसा ताका आमी कवर करता. आतां आमचे जे ट्रान्सफॉर्मर आमी गांवांत बसयल्या ताका कंपाउंड कशें आमी केलां. सो हाजे फुडें तें कंपाउंड कशें जें आसता तारेचें भायल्यान देड सादारण 3 मीटर बाय 3 मिटराचें तें आमी सगळे कडेन करपाक लायतले. आनी तातूंतल्यान एक गोश्ट घडटली की जो डायरेक्ट ट्रान्सफॉर्मराक कोणूय पावता ताका थंय पावपाक मेळचें. पयलीं तो त्या कंपाउंडाक ओल्ड ट्रान्सफॉर्मरा सुद्दां आतां कवरिंग करून घेतला. सगळ्या कवरिंग करपाक जाय. इट इज अ मस्ट. सो कोणाचेंय तशें जर सामकें भर मस्तीत बी जर कितें आसा जाल्यार तांणी म्हजें निदर्शनां हाडचें. तुम्ही पळयता की फाटली एक दोन दिसां पयलीं हांगा एक मोले भगवान महावीर अभयारण्य जें आसा त्या जाग्यार ते अभयारण्यात एक वायट घटना घडली की जो ब्लॅक पॅन्थर आसा तो ट्रान्सफॉर्मराक लागून विजेचो शॉक लागून तो मेल्लो. आनी हे मोठी एक घटना जावन पडलेली, कारण तो ट्रान्सफॉर्मर सताड उगडो आसलेलो. उगडो म्हणजे ताका कवरिंग कांय नासलेलें. आनी जेन्ना ह्या संदर्भांत आमी वीज मंत्री सुदीन ढवळीकराक विचारलें की ट्रान्सफॉर्मर उगडो आसा ताका तुमचें बंधन कितें आसतलें काय म्हणून तेणी सांगलें की त्या ट्रान्सफॉर्मराक जी काल पयर जी घटना घडली ती वायट घटना घडली तेन्ना जो ट्रान्सफॉर्मर उगडो आसा तांकां फूल कवरिंग करतले अशें म्हणून तेणी सांगलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. दिवचल वाठारात आयताराक 11 जानेराक बिंब मासिकाच्या रुप्या महोत्सवाच्या निमतान बिंब परिवारा वतीन बिंबबत ग्राम नांवान विशेष अंकाचो विमोचन सुवाळो जातलो. कोंकणी साहित्यीक चळवळ मुखार व्हरपा खातीर विमोचन सुवाळ्याच्या कवी संमेलनाक कवींनी मोठ्या संख्येन आपली हजेरी लावची अशें आवाहन बिंब मासिकाचे मुखेल संपादक दिलीप बोरकर हांणी केलें. तुमकां खबर आसा सगळ्यांक की आज सगळी मासिकां बंद पडटात, कोण चलूंक वचनात. अशा वेळाचेर 24 वर्सां कंप्लीट करप हें खूब म्हत्वाचें काम. आमी गोंयच्यान हें चलयताले, पणजेच्यान चलयताले, पूण आतां आमी एक संकल्प केला की आमचे 12 तालुके आसात आनी वर्साचे 12 म्हयने आसात. प्रत्येक तालुक्याचो एक खाशेलो अंक काडप आनी थंयचे जे कोण लेखक बरोवपी कवी आसात पळय तांकां सगळ्यांक बरोवपाक लावप. जानेवारीचो अंक हो आमी दिवचल म्हालाचो काडटात आनी तो 184 पानांचो स्पेशल अंक आसा. तातूंत 40 दिवचलकार आनी सांखळेच्या लोकांनी तातूंत आपलें साहित्य आनी कविता बरयल्या. असो हो दर्जेदार अंक आमी हांगच्यान दिवचलच्यान सुरू करतात. त्या उपरांत मागीर पेडण्या, मागीर काणकोण अशे एक मालान आमी वचत रावतले. तर आमकां त्या गांवचे लोक
त्या वाठारांतले लोक पळय आसात पळय तांकां बरोवपाक मुखार काडपाचे आसात आनी तुमकां सगळ्यांक सांगपाची गजाल म्हळ्यार आमकां दिवचल आनी सांखळी अशी मेळून हांगा 40 लेखक आमकां हांगा मेळ्ळे जांची बऱ्यांतली बरी आर्टिकलां आमच्या ह्या जानेवारी अंका खातीर आसात आनी ते आमी हांगा रिलीज करतात 11 तारखेक दिसभर कार्यक्रम. भीम मासीक रोपो उत्सवाचे उक्तावण जो सुवाळो आसा तो गोंयचे मोलादीक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे यांच्या हातीन जातलो. तशेंच मानाचे सोयरे म्हणून डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये जे दिवचलचे आमदार आसात, तशेंच प्रवीण शेख जे मय मतदारसंघाचे आमदार आसात यांच्या ह्या वांगडा रावन हो उक्तावण सुवाळो जातलो. तसोच दिवचलचो प्रथम नागरीक जो विजयकुमार नाट्यकार आसा, दिवचल नगराध्यक्ष, तो ह्या कार्यावळीक मुद्दाम हाजीर जातलो आनी रोखडोच म्हणजे मदली जी कार्यावळ जातली आमी सकाळी फुडें मिरवणूक आसतली. सकाळी 9:15 वरांचेर आमी दिवचल गव्हर्मेंट जी शाळा छत्रपती शिवाजी शाळा आसा थंयसर एकीकडे येतली. थंयसून भितरली पेट जो जाणकार आसा शेणै गोंयबाब यांच्या घरा कडेन आमची मिरवणूक वतली आनी थंयसून आमी परत त्या शाळे कडेन येतली आनी थंयसून आमची पुराय जी कार्यावळ जी आसा सुरू जातली. 10 ते 11 पासून उक्तावण सुवाळो जातलो. तेज्या उपरांत 11 ते 12 ह्या उलाव जातले कोंकणी वेवसायीक कशी हाडप हेजेर उलाव जातले आनी ताका खास करून उलोवपी डॉक्टर वामन नायक हो आसा. 12 ते 1 ह्या मजगतीर प्रश्न म्हणजे सर्त जातली. तशेंच 1 ते 2 ह्या दनपारचें जेवण आसा आनी तेज्या नंतर कवी संमेलन आनी मागीर समारोप सुवाळो आसा. समारोप सुवाळ्याक खास करून माजी आमदार प्रवीण झांटे आसतले आनी मानाचे सोयरे म्हणून डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी जे अध्यक्ष कोंकणी अकादमी गोवा कोंकणी अकादमीचे ते आसतले. सारमांजेवेल्या शेतकारांनी सुरू केल्ल्या आंदोलन प्रश्नाचेर अजून तरी ठोस निर्णय जावंक ना. दुसरे वटेन प्रलंबीत प्रश्न सोडयात ह्या मागणेचेर शेतकार ठाम आसात. मजगती शुक्रारा सेगीत दुसऱ्या दिसा मिनाची येरादारी बंद आशिल्ली. हे विशीं आमदार प्रेमेंद्र शेट हाचे हजेरेंत दिवचलच्या उपजिल्लोधिकाऱ्या वांगडा एक जोड बसका जाली. काल 2 दिसां पयलीं सारमानस ग्रामस्थांनी आमच्या सगळ्यांक मेळोन म्हणजे सगळ्या वेदांता कंपनीचो जो ट्रान्सपोर्ट आहा तो हाडयल्लो त्या संदर्भात काम बंद जाल्लें म्हणून आमचे डेप्युटी कलेक्टरान मिटींग आपयल्ली आयज. ग्रामस्थ आसले भितर, तांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसले, मॅनेजमेंट रिप्रेझेंटेटिव्ह आसले आनी हांव आसलो, PI आसले आमचे. आनी ह्या मिटिंगेन जे त्रास आमच्या ग्रामस्थांक जाता ते तेंच्यांनी सांगले की रस्त्याचेर धूळ प्रदूशण जाता, मागीर डिपोजिशन जाल्ले आहा मातयेचे, हेका लागून एक्सिडंट जाता. हे सगळे विशय आहा ते एड्रेस करपाक लागून म्हणजे डेप्युटी कलेक्टरान सगळें आयकून घेतलेलें आहा आनी आमच्या तर्फे आमी ताका इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आहा की जे हे इश्यूज आहा जे लोकांक त्रास जे जाता हे त्रास कमी करपाक लागून ही कंपनीन ताबडतोब हेजेर एक्शन घेवपाक. फॉर एक्झाम्पल जे एनवायरमेंटल इश्यू जे आहा, धूळ जाता, उदक जे जास्त साय जाल्लें आसता त्या जे लोकांक त्रास जाता हे पूर्णता बंद करता. खूप तेच झालं आता 19 महिने आहे. त्याच्या पहिली पासून आम्ही तुमच्याकडे अजून पासून अजय बाब आम्ही लढत आहा तुमच्याकडे. तुमकां न्याय कसो मेळटलो हो आमी मार्ग काडीत आहा. पूण आयज आमचे कडेन अशी मिटींग जाली कलेक्टरान. आमकां दिसलें की खंय तरी म्हणटा एक सोल्युशन येतलें आनी आमी सक्सेसफूल जातले सगळे. पूण तशी जाली ना. कलेक्टर जेन्ना सांगता तुमी म्हणटा ते हें करा बंद करूं नाका, मागीर चालू एक इश्यू आहा. जो इश्यू आहा पळय तो इश्यू थंयच थेयला. तो जर इश्यू सॉल्व जाता जाल्यार मायनींग सुरक्षीत चलतली आसली. पूण तांकां तशें करपाचें ना. ते फक्त आमकां कितें करता चाल ढकल करता. आनी जी म्हाजी शेत आहा पळय, म्हाजी प्रॉपर्टी शेताची ती हांव दिवंक शकना हांकां आनी हे म्हाका सांगूंक शकना आनी कोणाक पावरूय ना. हांव टॅनंट थंय, हांव शेतकारी, गरीब शेतकारी थंय. तुमचें आयकूंक आमी हांगा पडोंक ना, बसोंक येवंक ना. जे कितें तो सारको तुमी न्याय दिवचो आनी तेजेर कितें तें आमचे प्रॉब्लम सॉल्व करून दिवचे बेगीनच्या बेगीन. आमी बसतले थंय. 2-1.5 महिन्या पयलीं आमचे निलेश कारबोडकराक आपोवन सगळे डिमांड घेवन सगळे एक्सकॅलेटूय केल्ले. त्याच्या बद्दल तेजे धन्यवाद, तेणे एफर्ट्स घातले. पूण आतां 1.5 म्हयनो जालो आमदाराच्या लेटराक सुद्दां किंमत ना.
म्हणजे हेच्या वयल्यान तुमी चिंता की शेतकारांक 19 म्हयने रावचे पडले, आमदाराक जवळ जवळ 1 ते 1.5 म्हयनो रावचो पडलो. पूण अशेंच रावचे का कितें तरी काडटलो सोल्युशन हेजेर. आतां सगळ्यांनी ठरयलां कितें जाता तें जावं. पुलीस फोर्स ही पळय फाटल्यानूच आसा, सगळ्यांची तयारी आसा. कितें जाय जाल्यार भितर उडयतले, भितर उडय म्हणटा ते, पण आमी आमची शेतां सोडचे ना. हो तेंचो निर्णय आतां आसा. मडगावचे नवे होलसेल नुस्तें मार्केटाचे कितलेशेच म्हयने जाले उक्तावण जावंक नाशिल्ले, पूण आतां ह्या मार्केटाक म्हूर्त मेळ्ळा. SGPDA मंडळाची शुक्रारा बसका जाली. तातूंत वांगड्यांनी नव्या होलसेल नुस्तें मार्केट प्रकल्पाच्या उक्तावणाची तारीख 23 जानेवारी अशा तात्पुरती निवड केल्या. मजगती गरज आशिल्ल्या सगळ्या NGCच्या नेमणूक जातली अशें अध्यक्ष कृष्ण साळकर हांणी सांगले. प्रकल्पाचो दुसरो भाग ठरोवपा खातीर आमी GSIDC अध्यक्षा कडेन बसका घेतले. फुडल्या म्हयन्या मेरेन आमी सोंपो निविदा फ्लोट करपाचे आसात अशें अध्यक्ष कृष्ण साळकर हांणी सांगले. पळयात. मेजर म्हणजे 2-3 आशिल्ले की एक तर आमचे जे होलसेल फिश मार्केट आसा ताजें ओपनिंग केन्ना करपाचें काय म्हणून डिसिजन आशिल्लें. सो ते 23rd आमी करपाचें ठरयलां. तें डिले जावपाचें इतलेंच कारण की थंय ज्यो एजन्सीज आशिल्ल्यो त्यो दोनूय MLAंचें एक म्हणणें आशिल्लें की तुमी ते स्टार्ट करचे पयलीं सगळ्यो एजन्सीज इन प्लेस आसच्यो. मेंटेनन्स एजन्सी, सुलभ शौचालय आनी कॅन्टीनाच्यो. सो तिनूय एजन्सीज ऑन बोर्ड ह्या विकान येतात. So by 23rd Assembly काबार जातकूच 23rd or 24th we are inaugurating the SGPDA fish market that has been decided today. Secondly, there was one more issue that आता एक फेज ओपन करतो, दुसरी जी फेज आसा ती कशी करप काय म्हणून वेदर वी कंटिन्यू द सेम वे. कित्याक थोड्यांचे ओपिनियन आसलें की आतां जो मार्केट बांदला तातूंत स्पेस कमी उरता आनी तो ओपन दवरचो म्हणून MLAंचें हें आशिल्लें की दीस इज बेस्ड ऑन रिप्रेझेंटेशन गिवन बाय होलसेल ट्रेडर्स आनी आमचे गोंयकार सगळे हातूंत की तो आतां पळय नेक्स्ट फेज आसा ती सगळं तुमी ओपन दवरा म्हणून. हातूंत स्पेस कन्स्ट्रेंट जाता म्हणून. जेन्ना आमी विचारिल्लें गव्हर्मेंटाक तेन्ना गव्हर्मेंटाचें हें आशिल्लें की सिन्स दॅट प्रोजेक्ट सगळो पास जाला वेदर डेविएटिंग फ्रॉम दॅट प्रोजेक्ट एलाव करतले की ना काय म्हणून. सो आज परते मिटिंगेन ते डिस्कशन जालें आनी आमी आमचो GSIDC चेअरमॅन जो आसा मायकल लोबो ताजे कडेन मिटींग ठरोवपाचें ठरयलां. तेन्ना थंय ताका आमचो आर्किटेक्ट जो आसा ताका आपोवपाक ठरयलां आनी हाव बेस्ट वी कॅन मेक दीस मार्केट मोर स्पेशियस हें पळोवपाचें वेर इट फिट्स विदीन द रुल्स. म्हणजे खंयच आमी डेविएट करनासतना मोठो स्पेस कसो करपाचो हे आमी ताजेर विचार करपाचो ठरयलो. सो दॅट ऑल्सो इन दीस असेंब्ली इलेक्शन ती एक डेट फिक्स जातली वेर वी कॅन ऑल सीट ताज्या आर्किटेक्टाक आपयतले आनी तो इश्यू सेटल करतले. सेकंडली आनी एक पयलीं आमी सांगतले की हो मार्केट जेन्ना डिझायन केल्लो टोटली इट वॉज मेंट फॉर ट्रेडर्स आनी आमचे गोंयकार रापणकार बोटकार तांचे खातीर. सो तांकां एक सेपरेट हें करपा खातीर आमी पयलींय ठरयल्लें. सो तो इश्यू आज डिस्कस जाल्लो. सो तो ओल्ड डिसिजन जाल्ल्या कारणान तो इश्यू आमी खंयच्यान एक्सेस दिवप कितें करप दॅट ऑल वील बी डिसायडेड इन अ मिटींग विथ GSIDC चेअरमॅन मायकल लोबो सर, CM आनी तो आर्किटेक्ट. सो त्या मिटिंगेन हे तिनूय विशय काबार जातले. म्हणजे पार्किंग करून दवरता ते गाडयो कितें जातले तेतून भितरूच आसतले काय भायर दवरता? खंयच्यो पार्किंग भितर होलसेलाक ट्रेडर्साची ज्यो गाडी गाडयो पार्किंग अजून सुद्धा पार्किंग करून दवरता ते भितर? ना, पार्किंग आसा त्यो काडूंक जाय. ते ट्रेडर्सांच्यो 8 येता पळय कितें गाडयो त्योच एंट्री करपाक जाय आनी सकाळी फुडें भायर वचपाक जाय. सपोज तशें कोण पार्क अजून करता जाल्यार वी विल टेक एक्शन. दे कॅनॉट पार्क लायक दॅट. सोपो टेंडर कितें जाला? सोपो टेंडर तोच आज डिसायड जाल्लो. ते 2 कारणां खातीर उरिल्ले. एक तर आमचो डिले जालो म्हणून आनी आतां नेक्स्ट वीक आमी तो काडपाक ठरयल्लो. सो दे ऑल डिसायडेड दॅट असेंब्ली मागीर प्री मिटींग हे तुमी प्रोसेस स्टार्ट करचो, प्री मिटींग बी आपोवन तुमी तो दिवचो म्हणून. सो दॅट एवरीथींग इज रेडी. पयलीं ते थोडे पॉयंट्स आशिल्ले ते दे वर नॉट एग्रींग आनी मागीर एकदां आमकां लोकांनी सांगलें की बाबा तो रेट वाडोवपाक जाय, देंवोवपाक जाय म्हणून. तुम्ही जो रेट केला इट इज टू एक्झॉर्बिटंट. सो आमी इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल आमी परते PWD कडेन धाडून ते येता म्हणल्यार आमकां डिले जालो. सो मे बी बाय दीस मंथ एंड दॅट ऑल्सो शूड बी फ्लोटेड. मिटिंगाचें व्हडलें कांय ना रे. मिटींग जाल्यार आमी 23 जानेवारी होलसेल फिश मार्केट फायनली इनॉग्रेट करतात 23 जानेवारी. ताजे पयलीं थंय हावसकीपींग एजन्सी काम दिवंक जाय हें हांवें तांकां सांगिल्लें. कित्याक तें उगडें जातकच तुमकां रोखडोच 2 दिसांनी हें मेळटलें की उगडें जाल्लें जालें घट्टान म्हणून. तें जावंक जायना म्हणून हावसकीपींग एजन्सीक पयलीं काम दिवप आनी तें 23 तारखेक इनॉग्रेट करप हें मेजर डिसिजन. कळ्ळें जालें. आनी अदरवायज आनी खूब कडेन केसीस अश्यो आयल्या थंय ODPन आशिल्ले एक आनी हांचे चुकून हें केल्लें आहा.
सो पीपल हॅव कम फॉरवर्ड की आमचे एक्झिस्टींग घरां आहा ते रिफ्रेशन म्हणटा आनी कितें सो ताजेर आमी तें करेक्शन करचें म्हणून बोर्डार घालून सोपोचं टेंडर करपाक कितें फायनल जालां सोपोचं टेंडर सोपोचो टेंडर आनी ते होलसेल मार्केटिंग विशय हें जायत ना सो फायनली 23 तारखेक ते जाता. गोव्यान एके बोलेरो जीपीक धपको मारिल्ल्यान जीपीची मोडतोड जाली. मात देवादयेन जीपीच्या ड्रायव्हरा सयत 2 जाण सुखरूप वाटावले. ही घडणूक शेनवारा सकाळी दिवचलेच्या वाटादेव वाठारात घडली. बॉलेरो जीप कुडचिरेच्यान दिवचलच्या दिकेन वताली. दिवचलच्या वाठादेव वाठारात पावतकीच अतकीत एक गवो रस्त्यार धांवत आयलो आनी जीपीक नेटान धपको मारलो. ह्या धपक्यात गाडयेची मोडतोड जाली, पूण सुदैवान कोणाक कांय जावंक ना. दिवचल पुलिशेन घडणूक थळार वचून ह्या अपघाताचो पंचनामो केलो. मजगती वाठादेव व्हांवटी वाठारात गवे भोंवतात. ह्या गव्यांपासून वायट घडणूक घडचे पयलीं राना खात्यान तांचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. नाव मंगेश गांवकर, आमचो उत्तम गांवकर ड्रायव्हर गाडी चलयतालो. आमी कुडचीरसून घराच्यान कामाक वयताले तितल्यान गोंया रोड त्या रोडासून येयलो, गाडयेक डॅश दिलो आनी गोंया रोड पळोवा म्हणल्यार गाडी उखलून सुद्दां एकदां पडली जम जाली. हय जम्प जाली गाडी आनी त्या सायडीची आमची गाडी येवच्यान धुकून उडली आनी मातशी गाडी डॅमेज जाली. आमकां कोणाक कांय जावंक ना कांय जावंक एकटोच आशिल्लो. हय डॅश दिलो आनी परत रिटर्न गेलो. कितली हायट आसता? हायट म्हाका दिसता गाडयेच्या येदी हायट आसली सारकी. हांव पयलींच पळयला गाडी येदी हायट आशिल्ली. फुडें डॅश दितना तेचे सिंग तेचे ग्लासार मारले, हे डॅमेज केले आनी फाटल्यान परतून मदल्या दाराचो एक ग्लास तोडलो. एकच फावट पण तो परतून वयतना फाटल्या दाराक धक्को दिलो. हय कोणाक कितें जावंक ना. कोणाक कितें जावंक ना. हांगासर गेल्या हितून वर्सां 1-2 वर्सां पासून हांगासर गोंया रोडाची हांगासर ह्या वचप चालू आसा. लोकांक दिसता, थोडे आमच्या लोकांनी पळयल्ले आसा आनी तेचेर कितें तरी फॉरेस्टान हेचेर विचार करचो. कित्याक हांगासर येरादारी भरपूर आसा तेन्ना लोकांच्या जिवाक धोको आसा. तेन्ना हेचेर जे फॉरेस्ट आहा डिपार्टमेंट तेणी लक्ष घालून हे कितें तरी तेंचेर उपाय येवजना करपाची अशें म्हाजें म्हणणें आसा. कित्याक लोकांक त्रास जावचो न्हू. तेचेर फॉरेस्टारांनी कितें तरी हेचेर विचार करचो, गंभीरयेन विचार करचो. कित्याक लोकांचो जिवाचो प्रश्न हांगा. आयज हांगासर हे गाडयेक हेचेर पडलो आसा, धपको दिल्लो आसा आनी ते गाडयेचें कितें लुकसाण जाल्लें आहा ती पळोवपाची आहा. तोच जर हांगासर त्या गोंयान हें जावन जर हेका मारलेलो आनी हें जाल्लें जाल्यार तेका जबाबदार कोण आसलो? हेची जबाबदारी कोणी तरी घेवंक जाय न्हू. असो एक मोटरसायकली व्हडल्याक उलयल्लो आहा तरी हांगासर हेची कोण जबाबदारी घेयना. तेन्ना फॉरेस्टारान हेची गंभीर्यान दखल घेवची आनी हेचेर विचार करचो. बश्टे पळोवन आनी अशें उलोवन जावचें ना. हेचेर कितें तरी कार्य करूंक जाय. जे बश्टे रावले ऑफिसान बसले आनी हांगासर हें जावचें ना. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेंच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकार